मोगाळ भावां भयणीनो, पास्कांच्या ह्या काळार जिवन क्रिस्ताची शांती तुमकां मागता. कोरोना व्हायरसाच्या कारणाक लॉकडावन आराम जाल्ले दीस तावन आमी सर्व आमच्या कुटुंबांक घरावी पवित्र सभा म्हणलें नांव अर्थाबरीत रितीर वही केलां. सुमेस्त क्रिस्ती भावार्थी इगर्जेंत सांगाता जमोन बलिदान भेटोवंक आनी मागणें करूंक अवकाश ना म्हणली बेजाराय आमकां आसल्यार आमकां सांगता त्या प्रमाणें आमच्या कुटुंबांनी स्वाकुशेन आमची आत्मिकता आमी जिवी दवरल्या. क्रिस्ताक मानवांची जिणी आमी हर एकलो जियोनच आसांव. प्रस्तुत लॉकडावन केदळा आखेर जायत म्हणलें कळीत ना तरी आमचो बरवसो जिवो आसो आनी सुमयातें भावार्थ सडत वचो. घरावी पवित्र सभा आमच्या कुटुंबांनी कुटुंबाचे सर्व सांदे जियोंक मेळिल्ल्या ह्या वेळारच कुटुंबाची राणी मरियेमाक समर्पिल्लो म्हयनो आमचे मुखार उबो आसा. मरी देवाची आवय, क्रिस्तांवांची आवय, कश्टा विघ्नांनी रेवडल्ल्या आपल्या भुरग्यांक मजत दिवची आवय सदांच आमचे संगी आसा. चरित्रेंत पवित्र सभा कश्टान वरांक सांपडल्या वेळार आनी मरियेक तिणें उलो मारिल्ल्या वेळार तिणें पवित्र सभेक राखलां. ती सदांच आपल्या भुरग्यांच्या कुमकेक येतली. ह्या मे म्हयन्याच्या हर एका दिसा हर एका कुटुंबांत सायबिणीचो तेर्स कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी सांगाता मेळोन मागचें निजायकी अर्थाबरीत. आदी मागात हांव आमच्या कुटुंबाचें बळिश्ट हातेर जावन आशिल्लो कोंताचो तेर्स पिडेच्या ह्या संदिग्ध काळार आमची राखण करूं. तेर्साचें हें भक्तीपण मे म्हयन्या उपरांत मुंदरून कुटुंबाचो एक अविभाज्य वांटो जातलो. ह्या मुखांत्र आमचीं कुटुंबां परत मरियेमायेच्या मोगाळ मांताकाल येतलीं आनी तिची मजत जोडटली. लॉकडावना द्वारे घरांतावन भायर येवंक साध्य नासलेल्या ह्या काळार काम नासतना, वस्ती नासतना, भुकेन आनी पिडेन वळवळच्या लोकांतय तुमी उडपी दियेसीचे याजक, धार्मीक आनी भावार्थ्यांनी दाखयल्लें उदारपण आनी बरें मन हांव उपकारी मनान वळखून घेतां. आमच्या दियेसीजेंत आनिकी कोणी खाण, जेवण, वस्ती आनी हेर मुळाव्या गरजां खातीर कश्टाता तर तांकां आदार दिवंक फुडें सरया. ह्या लोकांक मजत करूंक खंयच्याय पिरगजेक असाध्य तर दियेसीचो समाज अभिवृद्धी संस्थो संपदाक तुमी संपर्क करयेत. कश्टांच्या लोकां खातीर आमचो आदार आनी मजत सदांच उक्ती आसूं. घरावी पवित्र सभा कुटुंबांत आमी जियोन आसता एकामेका खातीर आमी मागया. विशेश करून आमच्या देशांत आनी संवसाराच्या हेर देशांनी ह्या पिडे नेमती कश्टांच्या लोकां खातीर तांची जतन घेवच्या डाक्टर आनी नर्सां खातीर, समाज सेवक आनी विज्ञानी खातीर आमी मागया. ह्या पिडेक जाता तितल्या बेगीन चिकित्सा आनी वखद सोदून काडून कश्टांच्या संवसाराक सुशेग मेळोवन दी. हे खातीर मरी माय तांकां मजत दिवं दी म्हूण आमी मागया. विशेश करून परगांवांत कश्टांच्या परिगती मदें आसच्या आमच्या
कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमी मागया. तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर, शांती समाधाना खातीर हांव सदांच मागतां. देवाचे खातीर आनी म्हजे खातीर तुमचें मागणें सदांच आसतलें म्हूण भरवसतां. दिव्यवाणी